Sota tuka Huskia konti Sota tuka Kushalpona Sota tuka Sogreकडे Sota tuka Disa pantodu detana काळजांतले हे उदकात सोता आयच्या दिसा जे सर बुजोत तुका दोर्या ते भेटोयता दिसा पांतोडू देताना काळजांतले हे उदकात सोता आयच्या दिसा जे सर बुजोत तुका दोन्या ते भेटोयता मुगिच्छ बाबेणीनो बोआ परबैसो स्वागत तुमगे मिसच्या बलिदानाक आयताच्या मिसांत आमी बघिता जाता आसतना सोम्याची कूड आणि रगत आमी कन घेवच्याक सोम्याच्या सरसी आमी येवया मिसाचे बलिदान अर्घ बलिदान जावन आमी संभ्रमत आसतना पवित्र नदीक उलो मारया आणि हे मिसाचे बलिदान संभ्रमया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो जेजू ख्रिस्त दय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो अपुरबाय तरान आमकां हर एक लागीं देवान जायतें बरेंपण दिलां आनी हें आमी वाखाणटा आसतना आमी मतींत एक दवरूंक जाय आमकां दिल्ली ग्रेस्तकाय फकत पयशांची न्ही सर ग्रेस्तकाय ती हेरां सांगता वांटून घेवच्याक आज देवाक ह्या संवसारांत येवन डायरेक्ट दिवंक जायना म्हणल्या खातीर तें आमकां ताणें दिलां आमचे द्वारे हेरांक ते आमी वांटून घेवच्याक आनी दयाळ जावच्याक मोगाळ जावच्याक मायपासी जावच्याक आमकां आपोणे दिलां ते आपोणे आमी घेवया आनी आपुरबायची भुरगीं जावच्याक सोम्या सांगता एक जावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत वर्तरी ती पात्र घेवंक आयती जावया आनी आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनांचे दोन तोंडांत सारून वायटाचो आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या बसून बगेन सदांच अवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सरपदेदा देव आमची काकूत करो आमची पातकां बगसून आमकां सजनाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या सोम्या काकूत आमची कोण सोम्या सोम्या काकूत आमची कोण सोम्या सोम्या काकूत आमची कोण सोम्या काकूत कोण क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कोण क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कोण क्रिस्ता क्रिस्ता काकूत आमची कोण क्रिस्ता काकूत कोण सोम्या सोम्या काकूत आमची कोण सोम्या सोम्या काकूत आमची कोण सोम्या सोम्या काकूत आमची कोण सोम्या काकूत कोण
सर्गा आनंद जोखा आमच्या देवा सर्गा राजा आम्ही तुका नमन करता आम्ही तुका दिनवास दिता तुझे महिमे परखण दिता आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक सर्गा आनंद सखा जेजू क्रिस्ता देवा पुता आमचे मागणे तू ऐक सौम्या संसाराच्या सोडवणारा मेळा शिकल काकूत आमका आनंद महिमा महिमा देवाक शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक सर्गा आनंद सखा महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्र आत्म्या महिमा त्रिएक अची देवा आनंद महिमा महिमा देवा शांती सगळ्या मनशांक आनंद महिमा महिमा देवाक सर्गा आनंद सखा आमेन 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 प्रार्थया सर्पदेदार आमच्या मोगळा बापा व त्या मोगान तुवें आमकां संवसारांत जिवीत दिलाय तें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक आमकां पावो करता आसतना जें कितें तुजें वर्तेपण आमकां दाखयलाय तें आमी हेरां तें वांटून घेवच्याक आनी खरी क्रिस्ती जिवान जियोवचें आमकां पावो कर आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करत देव तुजे सह पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन आतां बसून लोळोवन माझा मारतल्यांक तडीपार करतले पयलें वचप आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वचप सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा सियोनान सुशेगाद जियेतल्यांचें आनी सामारेच्या दोंगराचेर आपूण सुरक्षीत आसात म्हूण चिंतलेचें काटा हस्तिदांताच्या काटीचेर ते आडपडटात आनी आपल्या पांगलाचेर पांय सोडटात हिंडांतल्यो शेळयो आनी गोट्यांतलीं वस्त्रां मारून तीं खातात किनाऱ्याच्या नादान तीं व्हडल्यान गायनां करतात आनी दाविदाच्या भाशेन संगीताची नवीं वाजंत्रां सोदून काडटात व्हड काश्यांतलो दाकासरो पियेतात आनी भोव उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात पूण जेजूच्या नासाची तीं चिंतना करिनात देखूनच तीं आतां निर्वाशीत जातलीं सुशेगाद आसल्यांची मजा सोंपतली देवाचें उतर हें देवाचो उडुपकार आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नितीन जोड दिता तो भुकेल्यांक तो ग्रास दिता कैद्यांचे सांखल्यो तो तुटोवन उडयता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगळीक दी
सर्वेस्पोर कुड्ड्यांचे दोळे उगडता, बागल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवेंक तोच सांबाळता. सर्वेस्पोरा आत्म्या मोज्या अर्गादी, आत्म्या मोज्या सर्वेस्पोराक होगळाक दी. आत्म्या मोज्या सर्वेस्पोराक होगळाक दी. भाग्यवन पावलून तिमोथाक बरयलेली पयले चिटी वेले वाचप. पूण तूं देवाच्या भक्ता असले वस्तू सोडून दी. सदां देवाक मानवलोलो जावंक तुजें ध्यान मन लाय. ताची खरी भक्ती करीत राव. भावार्था प्रमाणें चल आनी भावा भयणीचो मोग कर. कोश्टां दोगदांक सोंस्तीकायेन फुडो कर. सगल्यांक दुलाबायेन वागय. भावार्थाचें झूज सोडूं नाका. सास्तीक जिवीत जोडून घे. तर सोबार गोवाया मुखार तुवें भावार्थाचें उत्तम उच्चारण केलां तेन्ना हेंच जिवीत जोडूंक देवान तुका आपयला. सगल्याक जीव प्राण दिता त्या देवा मुखार आनी पोंस पिलाता हुजीर गोवाय दिवन उत्तम उच्चारण केलां त्या जेजू क्रिस्ता मुखार हांव तुका असो हुकूम घालतां. जेजू क्रिस्त आमचो सोमी दोबाज्यान दिश्टी पडोसर चुकी विरेत आनी गुण्याव नासतना तुजे कायदे पाल. आपणे नेमलोल्या काळार ताका परगट करतलो एकलोच ओमोर आसा तो ओगोब उजवाडान रावपी मनशान पोलियोंक नासलोलो पोलियोंकूय जायना तसलो एकलोच सोगट्या सोर्वांचो भागिवंत अधिकारी. तोच तो राजांचा राजा आनी दोनयाचो दोनी. ताका मान आनी पदवी सासनाच्या सासनाक आमेन. देवाचे उतर हे. देवाचो उडोपकार उद्गार. जय सर्वेस्पोराक जय 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 सर्वेस्पोराक जय 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 जय. जय सर्वेस्पोराक जय 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 सर्वेस्पोराक जय 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 जय. कितलो वर्तो क्रिस्त जेजू क्रिस्त जावन आसलो तरी तो दुर्बळो जालो. कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस कच्या. जय सर्वेस्पोराक जय 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 सर्वेस्पोराक जय 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 जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. साम लोकांप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्थ. महिमा तुका सोम्या. जेजून परिसेवांक सांगले एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सणी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदांच पेस्तांकन गम्मात मारतालो. त्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाजार नांवाचो रोवांनी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तान पडलेले उंड्या कुडके जाल्यार खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची रोवां लेवतालीं. थोड्या तेंपान तो एक भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गीच्या जेवणाक अब्राहमाचे कुशीन बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मध्ये आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस अब्राहमाक आनी ताच्या कुशीनंत बसून आसलेल्या लाजराक ताणें देखलो आनी ताणें बोब मान म्हळें अब्राहम बापा म्हजी बिरमत चिंत
हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यान वळवळटा लाजर आपल्या बोटाची शेमेटी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तण करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राहम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता तुज्या जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगलें तितलेंच लाजराक दूख भोगोंक मेळिल्लें असो उगडास कर. पूण तो आतां हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळटाय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमच्या मदें व्हडे खांदाक आसा. त्या वरवीं हांगा तावन तुमच्या कुशीक वचोंक कोण सत्तीच जाल्यार ताच्यान वचोंक जायना. आनी तशेंच तुमच्या कुशीतावन आमच्या कुशीक कोणाच्यानी उतरून येवंक जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा लाजराक म्हज्या बापायच्या घरा आपणी धाड म्हणून हांव तुज्या लागीं परतता. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी ह्या वळवळाच्या सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्राहमान म्हळें, तांकां मोयशे आनी प्रवादी आसात, तांचें तें आयको ना. अब्राहम बापा म्हणालो तो, पूण मेल्लो कोणीय एकलो ताचे ससी वसत जाल्यार ते खंडीत जिणी बदलतले. तवळ अब्राहमान ताका जाप दिवन म्हळें, मोयशेक आनी प्रवाद्यांक ते आयकनान जाल्यार मेल्ल्यांलो कोणी उठलो जाल्यार ते सत्मानचेनांत. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सिंडलर्स लिस्ट म्हणलें 1993 एक अमेरिकाचे ड्रामा फिल्म म्हणटा. 7 नोबेल प्राइज या 7 ऑस्कार प्राइज ताका मेळ्ळे जावन, नोबेल न्ही ऑस्कार प्राइज मेळ्ळे जावन आसात. आनी हे एका ग्रेस्त व्यापारिस्ताच्या जिवना विशयन केल्लें फिल्म. दुसऱ्या महाझुजा वेळार पोलंडाचो हो व्यापारी जायते ग्रेस्त गाय ताणें आपणायलेली. कशें हेरांचे पयलें ताणें जायते लुटुल्ले आनी लुटून ती ग्रेस्त गाय ताणें आपणायली आनी अशें आसता आपल्या जिवनांत ताका जायते मेळिल्ले. पूण दुसऱ्या महाझुजा वेळार ताणें पळयलें नाझी लोकांक जायते त्रास दिवन ताका जीवशी मारताले. आनी ह्या वेळार तो चिंती लागलो, म्हजे कडेन जायतें आसा, देवान दिलां जावंक पुरो. ह्या हेर दुसऱ्या पडकिऱ्या मापान ताणें तें आपणायलेलें जाल आसलें म्हणटात. पूण तो चिंती लागलो, ह्या नाझी लोकांक अशें लगड काडटना म्हजें तें आसली ग्रेस्त गाय हांव तांकां सुटका दिवच्याक उपाय करतालो म्हणा लागलो. आनी कितले ताचे पयशे आहात ते सगळे ताणें व्हरून एकल्या म्हणटना 100 चड नाझी लोकांक ताणें वांसयलें आनी तांकां विकती घेवन तांकां सुटका दिली. ते मरण आसतना तांकां ताणें राखलें. आनी अशें आसता झूज आखेर जातना ह्या मनशा कडेन उरलें जायतें उणें. पूण ताका कोण सकडी ते वांसून उरल्यात पळय ते येवन ताका आर्गां दिवंक लागले, तसो उपकार पावडूंक लागले. ह्या वेळार ताच्या बोरी सगळे आसतना फिल्माचे एक सीन अशें येता की तो जायते गळगळ्या रडटा आनी ते म्हणा लागले, कित्याक तूं रडताय, तूं इतलें बरें केलाय. आनी ह्या वेळार तो म्हणा लागलो, जें कितें म्हजे कडेन आनिल्लें आसा तें हांवें विकलें जाल्यार, तें हांवें विकतें घालें जाल्यार आनी थोड्यांक हांव स्वतंत्र दिवंक शकतो. आनी ताच्या हातांत आसलें एक भांगाराचें वाच तें पळोवन म्हणा लागलो, हें वाच म्हाका कित्याक, एका दोळे वाच हांवें विकून त्या तोडांक म्हणी परतून स्वतंत्र दिल्लें जाल्यार तांचो जीव वाचतो आसलो. आनी तो जायते रडलो. कित्याक म्हळ्यार तो म्हणा लागलो, हांवें हें काम पयलेंत आराम करीचें आसलें, जायतो वेळ जालो. एन आमकां सांत आगोस्तीन म्हणटा, लेट आय हॅव लावड दी, म्हळ्यार देवाचो व्हरतो मोग हांवें जायत्या तेंपा उपरांत केलो. कित्याक तो पातके आसलो. ताचे कन्वर्टर जाल्ल्या उपरांत तो देवा लागीं अशें तो मागता आनी म्हणटा, कितल्या वेळा उपरांत हांव तुज्या लागीं आयलो. आनी हो सिंडलर लिस्टचो व्हरतो व्यापारिस्ट तो म्हणटा, हांवें पयलें सुरू करीचें आसलें आनी कितले लोकांक सुटका दिवची आसली. मगेच्या भावन आनी भयणीनो, जायते बडी आमी चिंताव, आमकां देवान जायतें दिलां, हें म्हज्या मिनातीचें. तुका दिलां जाल्यार तें देवाक बरें लागलां म्हूण ताणें दिलां. कित्याक तें दिलां आमकां कळीत आसा.
देवाचे हात आणि पाय आमी, देवाचे दोळे आमी, देवाचे तोंड आमी, देवाचे सर्वस्व आमी. आणि आमकां तें दिलें जाल्यार तुवें एकल्यान ताचो फायदो जोडच्याक न्ही, तुवें एकल्यान तुज्या जिवान बारीक ग्रेस्त गायन व्हडपणान जिवोवच्याक न्ही, ते हेरांक वांटून दिवच्याक हें आमकां कळीत आसूंक जाय. जे वांजेलान तुमी पळयलें जाल्यार प्रत्येक तरान तो ग्रेस्त मनीस ताणें कांय लाजराक कांय वायट करूं ना, लाजराक ताणें मारूं ना, ह्या उंड्या कुडक्याक कांय नाका म्हणा ना, ताका कोट घालूं ना, ताका घरांत हांव भायर घालूं ना, ताका एकच एक वायट शब्द ताणें सांगो ना. पूण कितें प्रॉब्लेम ह्या ग्रेस्त मनशाचें म्हळ्यार लाजरा वयर एक मोळाची आनी काकोतीची दिश्ट ताणें लावना. त्या देखून त्या ग्रेस्त मनशाचें नांव सयत तुमी बायबलान पळयनात. लाजर म्हळ्यार दुबलो मनीस आसलो. लाजर म्हळ्यार कितें? देवाचो आदार लाभलोलो, देव ताका आदार जावन आसा. त्या देखून थंयसरलें ग्रीक नांव तें लाजर, देवाचो आदार लाभलोलो, देव ताका आदार दिता. आनी अशें आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, संपावल आमकां कितें म्हणटा? क्षणीक सुखा खातीर लाभता नाकात. ह्या संवसाराचें कितें दिलां, कितें ते वस्तू आसात, तो दिल्लो कोण आसा पळय ताच्या मोगांत बरा, ताचे सांगात एक जावन जियेया आनी ताणें दिवचें तें बरेंपण तुमी सदांच घेया. त्या तुका मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, हांव आनी तूं कितें करूं शकतले? हांव आनी तूं म्हजे कडेन कितें आसा बरेंपण तें सगळें वांटूंक शकतले. जांग पुरो एक मोळाची आमची नदर, जांग पुरो एक मैपासी उतर, जांग पुरो हेरांच्या कश्टांक आमी पावचे. जायते फुडें आमी कितें म्हणटा? म्हजें म्हाका उरल्यांचें तो करूं दी. त्या प्रमाणे न्ही, इंडिफरंट एटिट्यूड म्हणटा. आमी कितें तें करूंक आसा तें करीत जायत, आनी कितें आमकां करूंक सांगो ना तें आमी करीत जाय. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिवनांत दोनी कितें करूंक सांगलां, कितें करूंक सांगो ना, त्या देखून तें सांगो ना म्हूण आमी सण सोडचें न्ही. त्या देखून आमी बऱ्या तरान सांगता, सिन्स ऑफ कमिशन एंड सिन्स ऑफ ओमिशन. बरें करूंक आसलें तें आमी सण सोडलां जाल्यार ताचें लेख आमी दिवंक पडटले. तर कोणाक चड दिलां ताचे जावन चड लेख येतले. कोणाक चड बरेंपण दिलां, जायतें बरेंपण ताच्या कुटुंबांत आसा, ताच्या वैयक्तीक जिवनांत आसा, ताणें आनीकी चड हेरांक करच्या खातीर ताका तें दिलां. त्या देखून आमी विसरोंक नजो. जायते जाणांक आमकां कितें गे म्हळ्यार म्हाका दिलां, हांव बरें करना तें करसिता, हांव जाय जाल्यार माझा करता, ताका न्ही तें. तुका दिलां जाल्यार तें तुवें हेरां सांगाता वांटून घेवच्या. जक्केयो हें बऱ्या तरान समजून घेतलो. फातकी तो आसल्यार उपरांत फातकादान मेकळो जाल्लो, ताची सुटका जाली, स्वतंत्र ताका मेळ्ळें. खंयचें स्वतंत्र? फातकादान तो स्वतंत्र जालो. आनी ह्या वेळार ताणें म्हणली उतरां आपुरबायेची. कोणाक हांवें दोगो दिलो जाल्यार, कोणाचें लुटलां जाल्यार, कोणाचें हांवें पारलां जाल्यार, कोणाचें चड घेतलां जाल्यार ताका हांव 4 वांट्यांनी फाटीं दितलो. पळया कितल्या आपुरबाय तरान. आज आमचे कडेन आशिल्लें वांटून घेता आसतना आसा तो संतोश मोगाच्या भावा आनी भयणी, तो वळणूक असाध्य. त्या देखून तुज्या जिवनांत देवान केलें जायतें बरें कामां ती देवाक अर्गां दी. हेरां तें वांट आनी तुका दोडत्या मापान देवाचें आशिर्वादां मेळटलीं. तेंत संपावलो आमकां सांगोंक आशेता, तुज्या जिवनांत क्षणीक सुखा खातीर तूं पेसाड नाका. कोण तें सूख तुका दिवपी आहा पळय तो सोमी, ताच्या खातीर तूं तुजें जिवन व्हडल्या ग्रेस्तकायेन जिये. तें जिवन जायत्या संत भक्तांनी जियेल्यात. सान फ्रांसीस आसीस म्हणटा, म्हजी ग्रेस्तकाय त्या क्रिस्ता थंय, आनी त्या क्रिस्ता थंय जियेतना तोच म्हजें सर्वस्व. तुजो आनी म्हजो सर्वस्व समी जावचे हागे आमी मागया आनी सोम्या सांगता एक जावं जियेवया. सगळे आमी आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय उसारुया. आनी तोच भावार्थ आमी उसारता आसतना आमी देवा थंय एक जावया. एकच देवाक सतमंता सरपददार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो, चर काळा परवी बापा तावन तो जल्मला. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपजल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रचूंक ना. बापाच्या सैमसो ताचेर सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पसत आनी आमचे सोडोणे पसत सर्गात तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्यारी ओंकार मेरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत 5 पेल ताका कुस्सा मारलो.
ताणें कश्ट मरण सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो, सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटके सेवेटो आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमानता ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तो निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतरी स्थापले देव सभे सतमानता. पातकांच्या बक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सश्टाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मग भाव भयणीनो, बोआ परबाई तरान देवान आमकां जायतें बरेंपण दिलां. कितल्या परबाईची क्रिस्तकाय आमची इतले ताच्यात सुरपान आनी सारक्यान आमकां रचला. आनी तशें आसता आमचे ते असले सर्वस्व देवाचें. त्याच वर त्या बावटांत आमी मागया कथोलीक पयस सभे खातीर आमचे सर वडिलां बसत आनी कोण सकडी कश्टांत आसात, निर्गतीक आसात, गरजेवंत आसात, तांच्या खातीर आमी विनंती करया मोगाच्यान. कित्याक बघा विनंती आमची मागण्याची आनी त्याच प्रमाणे आमच्या कार्यानी कितलें बरेंपण तांकां करूंक जाता त्या प्रमाणे आमी उदार जावया. आमी कोणेय म्हाका पुरो म्हणलें आमकां दिसना, त्या देखून म्हाका कितलें मेळ्ळ्यार पावना म्हणलें थोडें आसता, पूण मेळिल्ल्यांतलें आमी वांटून घेतना तें जावन आसा. कितें तूं पुंजयताय त्या खातीर जेजून म्हणली ती उतरां, पुंजय तुजें दिरवें त्या सर्गाच्या राजान. तसलें दिरवें पुंजोवच्याक सम्यान आमकां आपोवणें दिलां. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. वेदीचेर उड्या सोवे आमची काळजां दवरता. सुखानी दूख सराम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखानी दूख सराम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या बोरी आमकां तुज्या रोगतान. कुर्साचे तुजे बोरी जेजू मनशा तारोणा. कुर्साचे तुजे बोरी जेजू मनशा तारोणा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदता त्या बापा मानता तसलें सामणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापा या काणेकादर या भुरग्यांक तुज्या आल्तारी समज समर्पीत करता. आमचे ते असले उणेपण काण उडय, बरें मन आमकां दी, खऱ्या पावडटान तुजी सेवा करूं आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सरपदे आनी सशनाच्या देव, सर काळे आनी सत्य आमी तुका देन वासोंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या वर्तें जिवीत आमकां दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुत्या संवसारांत धाडिलोय. ताणें आमचो असोय मोग केलो की ताच्या कश्टा मरण आनी पुन्हा जिवनपणा नव्या जिविताच्या वाटेक आमकां पायलें. त्या संताच्या नारार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो सदळबार निरंतर गायतात तुझे मोखार. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. पवित्र पवित्र पवित्र
सो सर्वेस पोतू सर्गानी संसार बोधला तुझ्या वैभवान सर्गानी संसार बोधला तुझ्या वैभवान उन्सर्गी उन्सर्गी तुका जय जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उन्सर्गी तुका जय जय बापा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडोन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्याच कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुमी सुमेज घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परिचवण जाता ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेज घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आणि सश्टी करळचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा खरात Bawarta sagot pagatuya Jesu melo Jesu jiwan zala Jesu novian yetolo बापाचे छमाणा सणी पुन्हा जीवनपणा सामे भक्तीपणे उगडास काढता आणि हो जिवित सोडूंडो आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरवो सुदारो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्ता तुजें परजाळीत मुखामोळ पळोवंक पाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ह्या भुरग्यांचे तुजी नदर घाल आमी सर्वांनी एका काळजाची एका मनाची जावन एकामेकाक समजून घेव बापर बाय तरान आमी एकामेकाक वांटून घेवच्याक जाय जाल्यार बरें मन आणि बरें काळीज आमकां रचोवन दी आमकां मरे देवाचे मागीर संगती बगेन दोन आनी तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असेचो सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांव आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांनान आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमेन भो मोगाची आणि अपूर्वायचे प्रार्थना सोम्यान आमकां सिकयला भक्तीन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां मोगोस आणि आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका
पण वायटांतले आमकां आनी वा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां आनी वा दया करून जिवितांत संस्कार आमकां आनी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडोनदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान तेगतेला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटे आनी सराकातांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयसभेच्या पावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी येत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो माया मोग असो आनी एकवट असो आनी शांती समाधान असो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी मोगाच्या बाबणीनो पळय आमचो सोमी जेजू आमकां हरएकले की बो आपुरबाय तरान जिवीत दिवच्याक बरो ओमतो जमापाचें जिवीत दिवच्याक आयलो जेजू असो हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या क्रिस्त उतरान म्हाका भलायकी मेळटली सर्गींच्या राजान केले जेवण मोडल्या फेस्ताचे राजकुराच्या लग्नाचे राजकुराच्या लग्नाचे आंगोस्त्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सगळी बोसुया दादोसपणी बोसुया दादोसपणी मोयशेक आनी ह्या प्रवाद्यांक ताणें आयकना तरी एल्ल्यांतलो जिवान जावन गेलो जाल्यार ते आयकोवचे ना ती त्या देखून जें कितें आज संवसारांत आसा बोवा परबायतरांची येवंक सोमी आमकां आपोवणें दिता प्रार्थया सरपदेदारणे आमच्या मोगळा बापा तुजें मांस आनी रगत खाण आनी पिवान जावन आमी सेवलां तुज्या वर्ता जिवितांत आत्मीकपणांत वाडावळ जावच्याक आनी तेंचो आत्मीकपण आज आमी सेवल्ले आसता चड आनी चड मापान एकामेकाच्या मोगान बरोवंक आमचे ते आसलें जायतें बरें म्हणे रांदे मांडोवन घेवंक आनी त्या द्वारे आमी क्रिस्ताचे करीत सक्सेस आमकां निर्मी आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सरपद वेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मुखेच्या भावान आनी भयणीनो बाप परबेचो दीस तुमकां मागता आयतारच्या दिसा सोमी तुमच्या संगता सदांच साजारपण ताचे आसो दी तुमकां बऱ्या तरान तो सांबाळून दी चड आनी चड मापान खरें साबताचें जिवीत जियोवच्याक वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार जेजू जेजू
तो मुझे थंय आसा तुझे थंय आसा सर्वात थंयची येता जेजू जेजू रायान सोराय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायान सोराय जेजू तूं म्हाका जाय वखाळ पुत्राचो वे ओंकार मेळ आशिर्वाद आमकां जेजूच्या भोव पवित्र काळजां भुरग्यांक तुज्या दी तुजे आशिर्वाद बगेन कुसचे करुवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.